एक सपोज गोंयकार आतां येवपाक सोदता ह्या क्षेत्रां भितर फिजिओथेरपीच्या क्षेत्रां भितर जाल्यार कितें स्कोप आसता का वाव कितलो आसा? सी तशें फिजिओथेरपिस्ट म्हणना हांव खंयच्याय प्रोफेशनान स्कोप आसता इफ यू डू इट डेडिकेटली एंड सिन्सियरली. एज अ फिजिओथेरपिस्ट तुमी 12वी सायन्स घेवपाक जाय. सायन्स घेवन आतां एग्जाम्सूय आसता एंड देन यू गो टू कॉलेजीस आनी 5 वर्सांचो फिजिओथेरपी कोर्स आसता. इट इज सेम एंड इक्विवेलंट टू वॉट एन MBBS स्टडीज. ओनली दे स्टडी मोर ऑफ फार्मालॉजिकल पार्ट, वी स्टडी मोर ऑफ इलेक्ट्रोथेरपी, मशीन थेरपी एंड एक्सरसाइज थेरपी. And today, WHO, World Health Organization, also recognizes physiotherapy as an independent profession. And I'm very proud to say, even the Honorable Prime Minister has given this profession an independent status. गोंयकारां खातीर लागींची बेस्ट इन्स्टिट्यूशन्स खंय आसा? GMC बरें चल्ला फिजिओथेरपी. आय एम नॉट सेइंग इट इज द बेस्ट. अ लॉट ऑफ स्कोप इज देयर टू इम्प्रूव. बाकीची कॉलेजीची नांवां घेना बिकॉज हांव 10 कडेन डायरेक्टर म्हणून वता. सो दॅट वील बी इनजस्टीस टू मेनी अदर कॉलेजीस. बट नियर बाय कॉलेजीस आर KLE एंड SDM कॉलेज वेर आय स्टडीड. SDM, KLE, मणिपाल, मंगलोर भरपूर बऱ्यो बऱ्यो कॉलेजीस आसा. सो दीस आर नियर बाय कॉलेजीस. म्हणजे कोणाक सपोज जर ह्या एक 5वी 6वी 7वी आसतनाच दिसता की आपल्याक, कारण हांव जाणा हांवें पळयल्यात 7वी 8वीचे भुरगे की तुमकां हांगा ह्या शोंत आसा म्हणून म्हणना आय वॉन्ट टू बिकम समथींग लायक डॉक्टर केतन भाटीकार आनी मागीर ती फिजिओथेरपी. सो अशें जर भुरग्यांक जर 7वी 8वीक सावन दिसपाक लागलें जाल्यार तांणी तें परस्यू कशें करप आपल्यालें स्वप्न ड्रीम? सी ताणें जर तो भुरगो चंचल नासत जाल्यार 7वी 8वी पासून ही शूड स्टार्ट रिडींग अबाउट सर्टन आर्टिकल्स अबाउट फिजिओथेरपी. गो ऑन गुगल, देर आर लॉट ऑफ YouTube videos. भुरगे आज इंटरनेट मास्टर्स जाल्ल्या. सो दे शूड गो एंड स्टार्ट रिडींग समथींग अबाउट इट. बट आय वूड स्टील से दे शूड नॉट प्रेशराइज इट. लेट देम हॅव अ एम एज अ फिजिओथेरपिस्ट, लर्न समथींग अबाउट स्पोर्ट्स, कीप देम सेल्फ फिट एंड आफ्टर 12th जॉइन द प्रोफेशन. गोंयकार भुरग्यां खातीर फिजिओथेरपी, स्पोर्ट्स फिजिओथेरपी पर्टिक्युलरली फूल टायम प्रोफेशनाचें हें जावपाक शकता? गोंयकारांक खातीर फिजिओथेरपी हें खूब फुडें बरें जातलें. एवरी सेकंड हावस नीड्स अ फिजिओथेरपिस्ट. घराघरांनी पॅरालायसीस पेशंट जाल्ले आसता बिकॉज ऑफ फूड हॅबिट्स एंड डायट. घराघरांनी खुबश्या स्पेशल भुरगे जाल्ले आसता. पिडियाट्रीक, स्पोर्ट्स, न्यूरो, ऑर्थो फिजिओथेरपी इज डुईंग एक्सलंटली वेल. सो आय वूड से सिलेक्ट अ प्रोफेशन प्रॉपरली एंड डू इट विथ सिन्सियरिटी.